फादर बोलमेक्स आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर केल्ले विधानाक लागून कुडचडचा शिवप्रेमींनी तिडक उक्तायल्ली। ह्या विधानाचो निषेध करपाक शेनवारा मोर्चा काडपाचो थारायल्लो, पूण फादर बोलमेक्स हांणी जाहीरनाम्यान माफी मागिल्ल्यान मोर्चा रद्द केलो आनी धार्मीक वाद चिकळून घालचो न्हय अशी शिटकावणी शिवप्रेमी प्रदीप काकोडकर हांणी दिली। मिसाक फादर बोलमेक्सान शिवाजीचेर भाश्य केलें त्या कंटेंटा भितर वचना, पण ताजी चर्ची भितर शिवाजी हो विशय येवपाची खरीच गरज आशिल्ली काय कितें हो म्हजो प्रश्न आसा। आनी तातूंतल्यान तुज्या समाजाक कितें बोध गेला काय कितें, सो दोनूय जालो ना। थंय म्हाका दिसता थंय शिवाजी येवपाची गरजच आशिल्ली आनी तातूंतल्यान जर एक तूं बरी स्टोरी सांगतालो आनी तातूंतल्यान समाजाक एक बरो बोध मेळटालो जाल्यार थंय अवश्य शिवाजीचेर भाश्य करपाची गरज आशिल्ली। पण हातूंतल्यान म्हाका दिसता तुगेलो बोधूय गेलो ना काय गेला। पण फादर बोलमेक्स विथ ड्यू रिस्पेक्ट इज अ गुड सोशल एक्टिविस्ट, आमी जाणात, आनी ताणें आपल्याली चूक मानून घेतिल्ली आसा, ताजें आमी एप्रिशिएट करता। पण जर आमी गोंयकार धर्मनिरपेक्ष म्हणून उरतले जाल्यार उलयतना खूब संयम सांबाळून उलोवप हें गरजेचें। प्रत्येक धर्मांतल्या मनशाचो, हिंदू जावं मुस्लीम जावं ख्रिश्चन, सगळ्यांनी संयम सांबाळून उलोवपाची खूब गरज आसा। जाल्यारच ही आमची जी एकचार जो आसा, धर्मा भितर एकचार जो आसा तो टिकून उरतलो। सो हाजे मुखार म्हाका दिसता की ह्या घडणुकेंतल्यान आमी शिक्षण घेवया की जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या धर्माचेर जाता तितलें उलोवप ना, आनी उलयलें जाल्यार बरें उलोवया, वायट उलोवप एवॉयड करया, जाल्यार आमची जी वळख आसा ती तशीच टिकून उरतली।